Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Amandole Kuperule, Solesko Jetensa, Ostoriamole Nusodo, Anisodo Luzo Jesu. Imamani Kopi Kampya, Om Jesu Shanta, Nivarana Parisha Jante, और सभी अपने आप को सौंदर्य कर सकते हैं। 506 की सौंदर्य को सौंदर्य करें, सुखी सुखी मसाला नावा परिचय निश्चित कर। हम सब इस सौंदर्य के लिए संतानी, अन्य आमी हम शेष सुलोना पुष्टिका, दोषी हम शीपक का पुरुष, अन्य आमका तन्ने कोलों युनाका, पूर्वायरांती आमका निवारण में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा बेड़ा में। बाइबल पढ़ेगा बच्चों में, आमा पापियाँ की को, आता नचा
হইল ইতিহাস সড়ক আবির্সোর 8वीं ओर 1 Chronicles chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचे नाव पोरगोट करात, पोरसा मदीं ताची कर्तृत्वां गाजयात, ताका तुमी गितां गायात, ताची स्तुती करात, ताच्या उत्सवांची कीर्ती गायात, ताच्या पवित्र नावान अभिमान भोगात,
सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष फिरी जावं. सर्वेस्पराची आनी ताची पदवेची तुमचे मौन दवरात. दीस रात ताची मुखामोड सोदीत रावात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. दीस रात ताची मुखामोड सोदीत रावात. 2024 हे वरोस देवाचे देणे म्हाका आनी तुका. आनी वर्सान जायती देणी जेजू कडल्यान आमी घेतल्या. हो वेळ देवाक वाखाण पासो, देवाक इनवास पासो. आनी आमी सगळी एक फामील कशी, आख्खो गांव एक कुटुंब कसो जेजू मुखार आमी आयल्या. आनी एक फावट हें गायन आमी गायतले हांव. सगळे आंच पडबे आनी बाकीयो. Sobre bagiwo ani bote Shiva sara tuja serbote Sobre vori rapne moku Deva chise vemo kwa Durum gaitera Sobre bagiwo ani bote Shiva sara tuja serbote Sobre vori rapne moku Deva chise vemo kwa Durum gaitera Sagne orochi Sagne orochi Tu tan sagne yeta Tu sagne rosa Tu tan sumapado Tu sagne orochi Sagne orochi Tu tan sagne yeta Tu sagne rosa Tu tan sumapado Hare 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 जेजू पळयत रावा त्या वेळार 2024 हें वर्स आमी सुरू केलें तेन्ना ते सांगाता ही वाट आमी चल्ल्या. सुरवातेकूच सुमार एक फुडें घालून तिच्या हाताक धरून हें वर्स आमी चलत रावल्या. हें वर्स थोड्यांक दुखाचें, थोड्यांक कोश्टांचें, थोड्यांक बारादीक जालें. पूण त्याच बरोबर जोशुआ chapter 1 verse 5 जोशुआचें पुस्तक पयलो विस्वर 5वी ओळ. हांव तुमकां सोडचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना. ह्या जेजून आमकां सांडूंक ना आनी केन्ना सोडून दिवंक ना. फुडल्या वर्सा ताच्या हाताक धरपाचें आमी सोडून दिलें. फुडें म्हाका जाय ते वाटेन हांव चल्लों. पूण ह्या वेळार ताका मोहिमा फावो, ताका उनोद फावो. बेसांवांनी हें वर्स आमकां फावो केलें. सो आमचें शुभ वर्तमान 10 विस्वर 10 ओळ.
हांव तुमकां जिवीत दिवंक आनी सुबापणान हें जिवीत दिवंक हांव आयला. जिवितांत तेणें सांबाळलें. ह्या वर्सा आमच्या कपेलान जायती काजराचो संस्कार समारंभ कोणाचें बाल तीम जालें. पवित्र सभेन भितर सरलीं. कोणाच्या घरांत भुरग्याच्या देण्या वरवीं ऊस वाड फांकलो. कोणाक सर्वीस मेवली. कोणाची भुरगीं बऱ्या मार्कांनी पास जालीं. ह्या वर्सा जायती बेसांवांनी आमकां भरल्यात. निमी रात येतना उडासकोर बेसांवांचो देवाक आर्गां दिवया. हो पवित्र संस्कार मुखार आमी मागणें सुरू केलें. जेजून जायतो आशिर्वाद ह्या गांवचेर पोटाखातीर पोद्देसनान तांचेर देंवयलो. ह्या कपेलांत मागचे रिती आनी दर म्हयन्याक जेजू मुखार येवन आमचे गोडसो आमी ताका सांगतले. हांव बेसांव आमकां मेवलां. बेसांवांनी आमकां भरल्या. बराब्याक बेसांव, समुदायाक बेसांव. म्हज्या गांवचेर देवाचो आशिर्वाद आहा. देवाक आर्गां दिवया बेला. हें सगळें चिंतून आमचे सभेक गेलां. ताका मान, ताका पदवी, ताका मोहिमा. प्रकाशचें पुस्तक 1:4-5 Book of Revelation chapter 1 verse 5. पांचशांचो पांचशें ह्या पवित्र संस्कार आसलो जेजू. पांचशांचो पांचशें दोनयाचो दोनी तो. म्हजो सोडवणदार, म्हजो तारो, म्हजो गवळी, म्हजो मोगाळ दीस, म्हजो पेकयणार. म्हाका सुटका दिता, म्हाका बरी भलायकी दिता, म्हाका राखता, सांबाळटा. तालतिकायन मान बागोवन नमस्कार करतना काम एंड वर्शीप हें गायन आमी गायतले. हांव काम एंड वर्शीप. Come and worship, while every is strong. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus. Only dream on. He is precious. King of glory. Come and worship. While every is true. Come and praise Him. Holy nation. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. King of glory. Hallelujah. Hallelujah.
I'll take a man bago ya beda. Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. दोन का इतिहास 16:30 आणि 1 बोल. Believe in the Lord Jesus, you and your household be saved. सोन्याचे विश्वास तोर तुझ्या आमच्या कुटुंबाक तारण मेळटा. तुम्ही मान बघयतना आख्याय तुझ्या कुटुंबाच्या वराब्याच्या वांगड्याचो उलास कर. तू कोणा मुखार मान बागयताय देवाचो पुत्र सोडवून धाडतो. सोकास बसा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेसू पवित्र आवाज आहे बेटा. मन शांत कर. जेसू पवित्र आवाज. Look at him and be radiant. ही गोडी ओगेपणाची गोडी. जेसूक पळयतना गोडी ह्या वर्सा जायतें तुका भोगूंक पडलें, सोसूंक पडलें. गोडी जायतीं दुखां तुज्या दोळ्यांतल्यान व्हांवलीं. Revelation chapter 21 verse 5. लोकांचें पुस्तक 21-22 फ्रांसिगो. दुकां व्हांवता ती जेसून पुसली. जे अडचणीन जाय तांचो आदार सोकार तुका मेळ्ळो. साबार तरेच्यो अडचण्यो तुका मेवल्यो तेन्ना पयलो सांगात जेजूचो तुका मेळ्ळो. सायमान शांचीरपण. थोडी बरी भूत तुका एका इश्टाची इश्टिणीची मायेपाची शिडकावणी. शेजाऱ्यांशी बरी देख. सिराकाचें पुस्तक 25-26 आमकां मेळटा. देवाच्या काळजाक आवडटा त्यो वस्तू 3. भाव भयणां मदें एकसार. शेजाऱ्यां मदें इश्टागोत आनी घोव बायलां मदें मोग. तुज्या जिवितांत हें आसलें जाल्यार पळय. भाव भयणांचो मोग, शेजाऱ्यां सवें इश्टागोत, घोव बायलां सवें कोलाय मोग. देवाची उपकार आठोवंक सोकरीन उबी रावया. साबातोरची बेसांवान आमी घेतल्या. जेजू कडल्यान जायतो आशिर्वाद आमकां मेळला. देवाचे उपकार आमी आठोवंक आयल्या. पळय तुका दिसती पडटा ते उपकार ना दिसता ते उपकार जेजून आमचे सवय केल्या. उपकारी काळीस मोहन दाखोवंक 10 कोडकार नितोड जाले पूण एकलोच कोडकार परत येवन म्हणलें वाकाणणी केली. जायते आमी घेतले ह्या वर्सा पूण देवाची वाकाणणी करूंक आमी चुकले. पूण ही संदी आनी घोडी देवाक वाकाणपाची. तुज्या नांवांक आमी वाकाणटा. हें आमी गायलेलें. तुज्या नांवांक आमी वाकाणटा. तुझ्या नावाक वाकाणटा सोम्या, नावाक वाकाणटा गोया. तुझे नावाचे आमी खरे वाकाणचे. ओ जेजू तुझ्या नावाक वाकाणटा
तुझो नाम दिवसा Jesu नाम दिवसा Jesu तुझे नाम अनकोरे दिवसा Oh Jesu तुझो नाम दिवसा Jesu नाम दिवसा Jesu तुझे नाम अनकोरे दिवसा Oh Jesu तुझे मांगते अनकोरे Hosea, amang tadi ambil semua saya bangsa ini punya sorti, dia ambil semua itu punya sarat. जैसे कोई दरावत है बड़ा देवाची बेसावाम ज्या समुदायान तुझ्या कुटुंबान फावो जाली एक समुदाय कसो जेच्या फुड्यान तूं आहाय इसागोत मोग हुस्को शेजाऱ्या सवय तुका मेवळ देवाची बेसांव तुका मेवली भुरगे जायते आमचे कडेन ह्या वर्सा चुकले जायतो देवान दिलो वेळ फुड्यांनी वाडलो हुस्क्यान जिवंक म्हाका सोयेक आसलो तो नाकारलो हांवें Ecclesiastes chapter 3 उपदेशकाच्या पुस्तकाचो बरयना 3रा वेसर म्हणटा दोरेके वस्तूक वेळ आसा देवान दिलो वेळ कडी आमी निबाडलो कपेलाच्या वावरांत मिसळ जावन इल्लोसो पवित्रच्या आदार सोकार म्हाका दिल्ल्या गुणा वरवीं हांवें तूं येतालो त्या पाटी चलना आमी बोगसणी मागुया बोदोड काडीस मोचे हें गायन आमी गायलेलें बोदोड काडीस मोचे
Samuche Sarale. दुसरं कोरिंथ्यातील चीट 5:16-17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Cristaच्या एकवटान आसा तो नवी रचना. पोरणे गेले आनी सगळे नवे जाले. म्हणजे पोरणे जिवीत त्या वेळार तेच्या पांया कडेन दवरले. सोनेकल्यान तुम्ही बरोवन हाडलेलें तुमच्या समुदायान, तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या काजारी जिवितान ह्या वर्साच्यो चुकी जाल्यो त्यो आतां जेजूच्या पांया कडेन आमी दवरता. सकास भाव करात, नमस्कार करात, सुखो वाडो. What a faithful God have I. ये गायन आमी गायतले. What a faithful God have I. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of your joy. In worship and wonder, I hold your faith, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of your joy. In worship and wonder, I hold your faith, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. If there is worship there, my soul. In love is worship there, oh Jesus. If there is worship there, my soul. There is worship, sang जेजूच्या पांया कडेन तुमी आहात. समुदायान जायतें बरेंपण ह्या वर्सा तुमी केलें. हुस्क्यांची येवन एकामेकाच्या गोरजांक पावली. एकामेकाची बरी खबर तुमी घेतली. अडचणी आहात ताका हात दिलो. दुकान आहा ताका बुजवण दिली. हें सगळें तुमी करूंक पावल्या. कोणें बळ दिलें मागीर? Philippians chapter 4 verse 13. Bagian Paulo Filipkana borown 4:13. I can do all things with Christ who strengthens me. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. जायते फावटी तुवें तुज्या वस्तू
Georgia paano pala lang po yan? Bodol karis mo ching hingay nan kay tega. Nawawalo. Bodol karis mo ching. Budol kalis moche, kalis moche, umakarame, budol kalis moche, kalis moche, zaje, budol kalis Budol kalis moche, kalis moche, zaje, budol kalis moche, Kasman bago yan. Izagal po sa. Nawawalo. Resource. जिच्या फुडें आमी येता तेन्ना आर्गां वाखाणणी घेवन येवया आनी कितें आमच्या जिविताची भास बदलूंक आमी सोदता ती जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत घालुया. आर्गां ह्या वेळार ते 10 कोडकां जेच्या फुड्यान आयले 22 तोड जाले पूण ह्या वर्सा तुका जाय त्या पिडींतलो वायटांतलो सर्वेस्व देवान राखलो सांबाळलो. जे काळजान बोरमाचो बाबाट मोग वाडयलो साबार थोडशे ओडसून येतलो तुका भायर काडलो आर्गांत. पूण ह्या वर्सा जाय तें तुवें बरें करून येतालें तें करिनासतना उरलें. व्हडपण घर मिजास ल्हान बी कांय ना पूण देवाचो हात आमी सोडून दिलो. देव पेल्याच्या मोगान जिवंक आमकां आपयता पूण देवाचोच मोग आमी केलो. एक समुदाय कशी जेच्या फुडें आमी आसा तेन्ना तुमचे सगल्यो असोक्तायो मानून घेयात आनी ह्या वर्सा नव्या वर्सान जिवितांच्यो असोक्ताय घडल्यान त्यो जावच्यो ना. ताचे पातकाचे मूळ पासून हांव उमटावन काडटलो हो म्हजो प्रयत्न जेजूच्या हातांत घाल. बदल काडीस मोचे पाटणे समुदाय तयार आमची. Budol kalis moche, kalis moche, umakarame, budol kalis moche, kalis moche, zaje, budol kalis
मान भागूया देवळा पाटणे समुदाय फुडें सरची आर्गां घेवन यो सोगता घेवन तूं फुडें सरताय जेसू मुखार गेल्या वर्सा जें जालें ह्या वर्सा परत त्या जिवितांत तें घडचें न्हय हें सांगूंक जेच्या फुड्यांत येता जायतो मोग एकवट तुज्या घराब्यान तिनून बोलय समुदायांत एकसाथ बाळपण हुस्को एकामेकाच्या गोडशेक आंकाताक तुवें पावल्या दुकानांत तेन्ना घुसवण दिली मरण आयलें तेन्ना आदार दिलो सगळें बरेंपण जेजूच्या आदारांत तुवें केलें आर्गांत बेसांव तुका मेवली तुज्या घराब्यांत वाव धंद्यांत काजार जिवितांत जिताय बाजू खंय चुकलें आमी ह्या वर्सा मोगान शिव येताले आमी वेळ आमी निबाडलो देवाच्या उतरांतल्यान एकवट समुदाय जमात बरेंपण आहा तेन्ना शाबासकी दिवंक बरी टिका आमी केली बरी निड्डुकाय आमच्या भितर आयली हें सगळें जेजूच्या हातान आमी घालता मेळटा दुसरो कोरिंथां बरयल्ली 5:17 ओळ क्रिस्ताचे एकवटान आहा दवर आमी सगळीं नवी रचना पोरणे गेलें आनी सगळें नवें जालें जेजू मुखार तुमी दवरतात तें वस्कोताय दुसरो कोरिंथां बरयल्ली 12:10 ओळ 2 Corinthians 12:10 My grace is sufficient for you. म्हजी मोसत म्हजी कृपा पुरो तुका जेन्ना वस्कोत तेन्ना हांव शक्ती दिवन जेजूच्या हातान जो सोगताय घाल बोदोड काडीस म्हजे गोडी तोय जावची Kaltigan मान भागूया वेळार वडील समुदाय फुडें सरची इसायास प्रवाचें पुस्तक 64 सगळीं आमी पानावरी सुकून पडटा आनी आमच्या कोट्या कर्तुपांक लागून वाऱ्यान आमी उपून वेता आमच्या कोट्या कर्तुपांक लागून वाऱ्यान आमी उपून वेता जायते आमचे खोटेपण जेजूच्या हातांत तेवढे घाले ह्या वर्सा कितेंशे कुटुंबान आनी समुदायान करूंक तूं पावूंक ना एकामेकाक आदार दिवप
에가메각 상하디옥, 에코와탄 지역, 머간 지역, 먹선의 디와 먹선의 개업, यामच्या जिविताची आपण योसोकताय जेच्या फुड्यान आमी दवरत नाय म्हणा योसोकताय दुनिया आमकां ह्या वर्साय आनी परतून असोकताय आमच्या भितर हाडिनाका आमच्या भितरचें वायट आहा तें सगळें उलपावन काड आमकां नवी मनशां कोर Todo caríssimo ti. Socorro somos da imprensa ti. Mundo carisma Uma cara Mundo carisma Jesus, 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 नमस्कार करा येसू तू नमस्कार करता ना जोसोक तेच्या पांयाकडे दवरताय जे सांगताय म्हाका कृपा दी ह्या वर्सा जिवितांत चुकलें हांव म्हाका बोगोस ह्या वर्सा बरें करून म्हाका तुजी कृपेन पळय सोकोबाने संबोधन तुझ्या असलो आनी दुसरो देवना हे आमी गायन गायतले
स्तोत्र 127 Psalm 127. किती सोबीत भाव भयण एकवटांची जातात. तुमचे मते एकवट आहा देवा कारणांत जे ह्या वर्सा हुस्कोताय तुमच्या भितर आयली ते हुस्कोताय जेच्या पांया कडेन जेजू मुखार तुवें दिवे घातले तुकाच तूं समर्पण करताय जेजूच्या हातांत जिवीत तूं घालताय सोंपताय. ह्या वर्सा नव्या वर्सा कितें घडलें बरी उणो बावाट मोग उणो जालो बोगसणें उणें जालें हें बोगसणें माग जेजूला बदल काडीस मोशी हें कांय ना काय पेडा समुदाय Budul kais moche, Urma karove, Budul kais moche, Budul kais moche, नमस्कार करू आणि सावकाश आमच्या बागाचेर आमी वचून बसले पेडा समुदाय मातृभाषी वर्तमान 11-28 सगळी तुम्ही कोर्स करतात अजाचो भार घेवन हात वयर सरची आणि हांव तुमकां शांती समाज तुवें जिताय त्रास कोच जेच्या पांया कडेन दवरात तुमची दुकां तुमचे आटे बिटे तुमचे हुस्के कोती जेच्या हातांत घालात हांव तो भिवू नाका मातृभाषी वर्तमान 28-26 संसार सर्वपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आहा भिये नाका त्रास कोस मेवतात कुरीस मेवतात आंग सोडूं नाका भिये नाका कोसना समुदायाच्या असोक्तायेच्या जिवितांत घडले ह्या वर्सा असोक्तायेचें वर्पण कर जेच्या पांया कडेन
जायतें बरें करून येतालें तुवें ह्या वर्सा जावंक ना. बराब्यान समुदायान वावराचे सुवातेर गोश्टी भाव त्रास कोश्टांचो भाव तुमी करता. ह्या वावरांतल्यान देवाचें राज बांदून येवंक जाय आसलें, फुडें जावंक ना ह्या वर्सा. पूण नव्या वर्सा न्हिदलोय की देवाक जायते भाशेन म्हजें काम जातलें. म्हजो बाबाट म्हजो बोरमाचो मोग हांव वाडयतलों. बोदोड काडीस मोचें बांदा समुदाय. दुसरो कोरिंथ्यां बळशीत 5:17 ओळ. तुमच्या दोळ्या मुखार कितें लासता ह्या वर्सा जेजून आपल्या हातांत तें घेतलें. जेजून ताचो नाच केलो. ह्या वेळार मान बागोय जेजू मुखार आनी सोकास जपांकाचेर बस. बांदा समुदाय फुडें सरची. बागेवन पावलो धालिस्करांक बरोवन दुसरो 20 ओळ. Galatians chapter 2:20. जियेता हांव न्हय, पूण म्हजें सगळें क्रिस्त जियेता. ह्या वर्सा ह्या जिवितांतल्यान क्रिस्त दिश्टी पडला. च्या भाव धंद्यांतल्यान, च्या घराब्यांतल्यान, जिवितांतल्यान, काजारी जिवितांतल्यान आर्गां दी. कितें चुकलें ह्या वर्सा देशा हातांत दिवपाक तूं आयला. दुसरो कोरिंथ्यां बळशीत 5:17 ओळ. हें गोट मनांत धरात. हें कोटेशन 2 Corinthians chapter 5:17. क्रिस्ताच्या एकवटान आहा तर आमी सगळीं नवी रचना. पोरनें गेलें आनी सगळें नवें जालें. आयज जेजू तुमकां नवें दिता मोन काडीस. तें घेयात. आनी जें तुमच्या भितर तुमी दोळे मुखार जें कितें लासता ताचो उगडास ना. हें सगळें जेजून आपल्या उमळीक रोगतांतून काडून तो नितळ केलें. काल्तिकांत मान बागोवन जेजूक नमस्कार करात. सुखबांदा समुदाय फुडें सरची. सुखबांदा समुदाय. ते एक विद्वानी भांगार दूप आनी गोंडरोस जेजूक भेटयलो. तूं जेजू मुखार येतना कितें घेवन तूं फुडें सरताय? कितें घेवन जेजू फुड्यान तूं आयलाय? ते कोस, शेंतुकां, जे हुस्के कोंती, जुलाची अडचण्यो, तुका त्रास पडटा पळय ते, हें सगळें जेजूच्या हातान घाल्या वेळार. It is I, do not be afraid. मोड जाताना जेजूनी उतरां म्हणली. मोड तोंडापाक हांव तो भिवू नाकात. इतले भिजूड तुमी कित्याक? ह्या त्रासान कोश्टांक फुडें जायती भिजूडाय तुमच्या ह्या वर्सा तांकां मेवली. फुडें आंग काडलें तुमी क्रुसाक पडून, कोश्टाक पडून. एकामेकाक फुडें सांगात दिवंक चुकल्या ह्या वर्सा. एक व्हड मोग बोगसणें ना जालें.
जिवीत रितें जालें. तुजें येता तें जिवीत घोडये संवसारी जालें. देवाचे वाटेन तुजो घराभोंवत चलोंक ना. Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. सिमेचेर बाबार दवर, तुका आमच्या कुटुंबाक तारून मेवतलें. बरी आवय बापूय कशीं भुरग्यांक बऱ्या मार्गार पावलां घालूंक, मागणी तेच रोजार करूंक, पयत पुस्तक वाचूंक, बरेच्यो जमाती जातल्यो हांगासर मागण्याच्यो रिती फाटीं सरला. देवा कडेन वेळ दिवंक ना हांवें. बरे संवसारी वाटेन हांव चलना. म्हाका भोगोसतलें बोदोड काडीस मोचे. Budul kalis moche, budul kalis moche, urmatana mule, budul kalis moche, budul kalis moche, zanuche, zanuche. मान दाखयतना जे समर्पण तूं करताय, दोन्ही म्हणटू मागून घेताय. सोकास बांकाचेर बसुया. ह्यो घडयो ओगेपणांत सार. देवाचे देणेन आनी एक नवें वरोस 2025 2025. हे वरोस कितें म्हाका रावता नको तें. जेरेमियाचें पुस्तक 29:11. Book of Prophet Jeremiah chapter 29 verse 11. I have plans for you, plans of prosperity. I want to give you a future with a hope. हे वरोस पाप साहेबान आमकां बोरमाशाची मनशां जावंक आपयता. We are pilgrims of hope. ह्या वर्सा 3 वस्तू आमी वाडोवंक वावरया. बाबाट, बोरमास आनी मोग. आनी ह्यो 3 वस्तू आमी कोण शिकयता? लुकाचें शिव वर्तमान 12:12 वड. The Holy Spirit will teach you everything. पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो ह्या मोगांच्यो. पवित्र आत्मो आमचे भितर बोरमासो किल्लायतलो. पागेन पावलो रोमकारां बरोवन 5:5 वड. उबी रावया. तुजो आत्मा आमकां पाटया बेटा. ह्या वर्सा तुजो आत्मा म्हाका. म्हजी आदनिकी जिवीत तुज्या आत्म्याक चलोवंक, म्हजें मन, म्हजें काडीस दुनिया पवित्र आत्म्याक हांव संस्कारता. I consecrate my whole being as a priest to the promptings of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याक देवून ये बेळा. आमचे घरा बी पवित्र कर. आमची भुरगीं पवित्र कर. पयलो पेद्रू 1:15-16-17 वड. Be holy for I am holy.
पवित्र सायात पिता सर्वेस्व त्यो पवित्र आत्मा तोही पवित्रता योकार पवित्र आत्मा You can't pull me down. You got to तुझे शोकिया रातु आंचे सो You can't pull me down. मुझे जीवित छोड़ो यीशु मुझे जीवित छोड़ो यीशु मुझे जीवित छोड़ो यीशु मुझे जीवित छोड़ो यीशु मुखाच्या शुभ वर्तमानात पयली अभिसरान 30 आणि 8वी ओळी साईमाईन समर्पण केलें आपले जिवीत या संवसार चाकोन सामाजीक सेवेच्या उतराप्रमाणे 2025 कितें म्हाका रावता तें हांव नकळो म्हजी माय म्हाका सांगत आहा बापूत पवित्र आत्मो म्हाका सांगात करता ह्या वेळार समर्पण कर तुज्या कुटुंबाचें तुज्या भाव धंद्याचें गांवा भायर आहात तांचें ह्या वर्सा जाय तें करूंक सोदताय हें सगळें जेच्या पांया कडेन हाडया ऑल टू जीसस आय सरेंडर सर्व हांव दिता हें म्हणल्या उपरांत मागीर तुमकां आशिर्वाद दितलो Sole Jesus, sole pitato, si sarambe taita, sole smokanta, si patinso, ya civi bekoita, sole sadita. Cristaच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें कारण कर क्रिस्ताच्या रक्ताक म्हाका लस कर दाणवी म्हाका काणकोणाच्या पवित्र पुस्तकालो म्हाका कर तूं म्हाका
Jagaini magkaluoy, Meglansuro, Prodisiminaga, Vitus Mananlo, Tagabatay, Mono Sabela, Magapoy, Jisoshio, Magapormay, Boktan Sagati, Amen. जिस मगड़ा ये बिड़ा रहे या के और उस जाता ना मगलता मुझे आदमी की जीविताची पेटोनी चकारचा काम करता या गावांची येथील लहान सुकुली बाळा जी जुल्मोची हात आवश्यक कुस्त्यान हात भुरगीं तोंडनाटी पिडेस भावबण पोटा कधी पोतेसन हात घालपाक गिरोवपाक पोटीर हात गोंया भायर शिकतात ह्या वर्सा कोण फुडें एग्जाम आन्सर करता युनिवर्सिटी एग्जाम पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता सगल्यांक जाता नांव घालता जेसू ह्या गांवचो भाव दोंत्याचें समर्पण करता जेसू म्हजी भावान कुस्ती भाव दोंतो करता दुसऱ्याच्या वावराक वेतात नुस्तें विकूंक वेतात कारें सुकयतात कारें विकतात आमची न्हंय दिवस साल उर्बना चेटी प्रायवेट सरकारी कोचिंग कामाक वेतात ती कोपेला सगल्यो संस्था एक संस्था आनी सोंसनासलीं भाव भयणां हें वरोस ह्या परवाशाचें वरोस आमकां तें दिलां उत्सवीक वरोस तुज्या हातान आमी घालता जायत्यो कार्यावळी आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आमचो बाबाट वाडोवंक बोरमास वाडोवंक मोग वाडोवंक सगळें तुका हांव भेटयता जेसू उगडास कोत्ता वेळार ह्या गांवांत आयज भाव भयणां नात ती आमची 2024 वर्सा न्यू आंबिनी सुख वाडोवप नवो वाडो पाटणे व्हडली सुकमाणी बांदप बेळा सुको बांदप भगवती कश्ट करी ओतमे जायते पाद्री माद्री आमची भाव भयणां संवसाराक वतल्या ह्या गांवांत जियेतले यात्नीक जिवे आहात तांकां बरी भलायकी दी म्हणून गेल्यार तांकां शहरात शांती ह्या वर्सा पाद्री जावचे आहात तांकां तुज्या आत्म्यान बोर ह्या गांवची सगळीं मरून गेल्यात आनी आमची गोडची मरून गेल्यात शेजाऱ्यां सोयरीं पाद्री माद्री मोटवाशी भाव भयण तांकां सगळ्यांक तुज्या राज्यान घे आनी हेची पोरशेक म्हजी आदनिकी जिविताचेर म्हज्या गोरब्याचेर ह्या गांवचे एक गोरब्याचेर पडवे पद्दसान हातांचेर आमच्या भाव दोंत्याचेर आनी सगळ्यांचेरचो आशिर्वाद घाल नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 जे आमी पयल्या वाचपान आयज आयकतले सर्वेस पो तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्वेस पो त्यो तुमकां प्रोत्साहन सर्वेस पो त्यो आपल्या मुखार तुमकां दाखोव आनी सर्वेस पो त्यो तुमकां शांती दिवं Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Eyes the one of God, the Yadisa. Bagi walaupun malaysia, belum bisa coba dan dulu. Semuanya lebih mudah. Terkadang orang cinta curi, berbaca yang Orang bapa kami putar, kami kami berdoa, sedang sesa. Haleluya, 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 haleluya. देवाचे पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकात व्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्याज क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सभा मारिया देवा मातेची दबाजीक परब समोर ओंपता. हे दबाजीक परबेचो विशय वचात देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामलाचो रूपकार जायात. मारिया आमची स्वर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितान देवाच्या बऱ्यापणाची रूपकार जाली. आपल्या वेगवेगळ्या जिविताच्या घडीतांनी देवाचे सगळे बरेपणाचो जिवो रूपकार ती जावंक वावुरली. आपल्या जिविताचे यात्रेन एक भावातीची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगळ्यांक एक जिवो बरवसो जाली. हे 2025 वर्स पाप सायब फ्रांसीस हांणी एकेरीत उत्सवाचे वर्स म्हूण परगट केले. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां वतात म्हणटच आमी सगळीं बरोशान जेवतली मनशां जावंक आमकां आपोवणें केला. आयच्या हे समारोपणेन आमी वांटो घेतना मारिया देवा माते परी देवाच्या मुखामलाचा रूपकार जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी आर्गां दिता दिनवासा. नवे वर्स 2025 सैन्याच्या हाताक धरून ह्या नव्या वर्साची वाट आमी चलतल्या. म्हाका तुका कितें रावता तें म्हाका खबर ना. म्हजी माय म्हाका सोडची ना. बाबार्थान बरमाशान मोगान हें वर्स जियोंक आयज पवित्र सभा
त्या सुरवातेकूच आमच्या लागीं मागता. देवाची आनी एकामेकाची बोगसणी आमी आतां मागुया. सोम्या जेजू, तुझे मुखामोल आमकां काकलुतीचो सागोर, मोगाची जोर आनी बोगसण्याचे भांडार. तुजी विस्वाशी आनी नीज पाटलादारां कोशी आमचें जिवीत तुज्या मुखामोलाचो रुपकारा पोरी जावंक जाय आसले. पूण अशें आमचे सवे घडूंक ना. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचे मुखामोल रागीस्त आनी विनगास घेवपी जाला. आमच्यो कोरण्यो असल्या आमच्या मुखामोलाचो पुरावो जाला. आमचे लागीं कितलें आसो तरी पूण आमी खुशाल नात. आमकां संवसारी वस्तू आनी ग्रेसकाय ओदीक जाय अशें दिसून तुज्या बासावणेची आमी बेपर्वा केल्या. बोरवासो नासलेली पोरी आमी जियेल्या. बोगोस आमकां सोम्या. Sombra kakluku, sombra kakluku, sombra kakluku, sombra kakluku, Krista kakluku, Krista kakluku, Krista kakluku, Krista kakluku, sombra kakluku, sombra kakluku, sombra kakluku, sombra kakluku. Sortoida Dio आमची काकूत कर आमची पातकां बोगसून आमकां सासना जिविताक पावूंक. बाबा पुता पवित्र आत्म्याक खुशालकाय मोहिमा आमी आतां गावया. Numa devara kusari, ali shakita chaisa fasari. Somos para deva, semi charaya, sepulveda deva, nada, ami kuta namaste kuta, ami kuta dimasa. Tuja dona pasó, ami tuka berkanto, muy madeva tu sampi, ali shakita jaisa sasari. Sumya Jesu Krista, Baba Jai Yesuda, Sumya Deva Chishi. Tu sosera chikakata, chikakata. Tu napachal sambasa, chimami ai kumbe. We nadeva tu santi, ai shakita jaisa sasari. Hidapya salati, deva pachi mami Jesu Krista. Et nostro povi, et nostro Israel, et nostro promesa. Muy madeva tu santi, ali shakita jaisa sasari. Salamaktam ay Swati Sumunta, Xavier de Silva, त्याचे घराब्याचे देवाचा आशीर्वाद मागूया.
फ्रेडी कार्डोसो आमचो भाव वाढदीस म्हणटा तशें त्या कुटुंबाचेर भाव देवाचो आशीर्वाद मागुया. जेनरितो फेर्नांडीस वाढदीस म्हणटा देवान ताका कुडत भलायकी मागुया. तशेंच आयज ह्या मिसाची मांडोळ करता देव संदेशकारान तरणाटी तांचेरय देवाचो आशीर्वाद ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी आमच्यो सगल्यो कोर्सो सायबीण मायक फुडें घालून आमचें जिवीत, आमचे घोराबे, आमचो वावर धंदो हे वरोस बाबार्थाचें बरो भाशेन जावंक आमकां देवाच्या हातान घालून सायबीण मायक फुडें घालून मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या काकुत्सरा बापा, तुवें भाग्योत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशाकुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तेचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसनार आमचे मदीं आयलो. तो तिचे माय मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेसो आनी ताचो संतोष मेळो. ह्या गांवांची तरी ल्हान सुपुली बाळां भुरगीं तरणाटी पिडेस भाव भयणां ह्या गांवांत सगळे वेदिकाय आहा, जगारांत रीण आहा, घरान भुरगें बाळ ना, लग्नाच्या जिवितांत प्रश्न आहा, एस ना नवें घर बांदतात. ह्या वर्सा काजार जाल्यांत फुडें फुडल्या वर्सा ह्या वर्सांनी काजार जावचें आहा. गेल्या वर्सा काजार जाल्यांत ह्या वर्सा कोणाची काजरां थारायल्यांत जावपाचें आहा. ताचेर बापाचो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवचो कोश्टी भाव सपोर्ट को दिसरो स्वभाव आमचे न्हंयचे रिवर्साल कुटुंबान चर्चेचो आशिर्वाद घाल. प्रायवेट सरकारी कोचिंग कामांक तांचो आशिर्वाद फावो कर. ह्या गांवांत तरणाटे शिकून बेकारात फावो ती नोकरी सोदतात तांकां ती फावो कर. ह्या वर्सा बोर्ड एग्जाम, युनिवर्सिटी एग्जाम, पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम आन्सर करची आहा तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. ह्या गांवांतली भाव भयणां वावरा खातीर पद्दतस्थानान कोण घालपाक येवपाक बोटीर आहात, गोंया भायर आहात, शिकतात, वावर करतात तांकां तुजो आशिर्वाद फावो कर. ह्या गांवांत वावरूंक गेल्या यात्निकांक जी आसात तांकां बरी भलायकी दी आनी मरून गेल्या तांकां चराच्यान घे. ह्या गांवचे पाद्री पूत माद्री भयण आसात तांकां तुजो आशिर्वाद फावो कर. ह्या वर्सा पाद्री जावचे आहात तांकां तुज्या आत्म्यान भर. तुवें दिल्लीं भुरगीं तरणाटी ह्या गांवांत आसात. जायतीं आपोवणी ह्या गांवांत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आपोवणी फावो कर. पिडेस्तांक पिकोणी साथ लाय. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. आमच्या गांवचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवची मरून गेल्यांक चराच्यान घे. या बेनी सुकवाड नवाडो पाटणे व्हडली सुकमाणी बांदा पेडा सुख बांदा. भगवती कश्ट आत्मे सांडले आत्मे म्हज्या बापायक मायची वाडी पांचवाडी मरून गेल्या म्हज्या पुर्वजांक शेजाऱ्यांक सैऱ्यांक गोडच्यांक गांवचे यात्नी गांवचो लोक जे फिरगोजांय रिजन्सी केल्या जावं पातूर कसो उरला सिमनारी शिकयतली यात्नीक काम करतली बावळां मरून गेल्यान आनी कोणूय मिसाई भेटीच्या देण्याक रावतात ताकाय दुनिया हें बाग फावो कर. तांकां सगळींचे रास फावो कर. त्या गांवचेर एक कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या समयाचे पुता क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवची सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आरासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. पयलें वाचप लोकवंतीच्या पुस्तकांतलें. देवाच्या मुखामोलाचो पोरजोल सगल्यांचेर पोरजोलता म्हूण सांगता आनी ताका मानवलोलें जिवीत जियेतात तांकां खास तरेन शांती फावो जाता म्हूण उगडास करता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलू आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी आमचे भितर आसलोल्या ताच्या आसण्या वरवीं आमी देवाच्या मोगाचीं भुरगीं जाल्या म्हूण शिकयता. आयच्या शिवर्तमानांत मारिया देवाच्या मोगाचे सगळे गूट आपल्या काळजा मनान बाळगून दवरता आनी ल्हानविकायेन देवाच्या मोगाचें जिवीत आपणायता म्हूण आमकां दाखोल करता. हें देवाचें उतर मोगान आनी मानान आयकुया. लोकवंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्साहन करूं. सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं
आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीन गावन जातलो. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. सगळीं पोतून गावया. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलाबाईन तुझें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुजो वाटो अळकोतले. तूं एकलो सोरवंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कोरतले. सबब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रा मोरगोटून संतोषाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमाने सोटी करताय. नीती परमाने करताय. वर्साची मनसुबी पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सबब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. सबब कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. भाग्योन पावलून गलासेकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, नेमलेलो काल भोरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तरेक जल्मलो. समृद्धी काल जल्मलो आनी समृद्धी काल आसतल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमी ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Jesus always for us. Jesus always for us. Jesus always for us. Jesus always for us.
सर्विस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मा तुका सोन्या. आनी बेगी बेगी वच जाल्यार मारिया जुसे आनी कावणी दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलें ताचें सोत तांकां गुंगून आयली. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशें सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत केली. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस परतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान समोरच्या आदींच देवितान सांगलोलें तशें जेस म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबून नवें वरस नवें मोन नवें काडीस घेवन हे नव्या वर्साक आमी सुरवात करता. आनी प्रवचन तयार करता आसतना मागण्यांत जॉन मारी भियानी हो भाग्यवंत यात्नीक जो आमच्या पाद्रीचो आस्कारी त्या जिविताची घडणी गळमकारान दवरता. बाबूनो जॉन मारी भियानी हो भाग्यवंत यात्नीक काम करतना सायबीण मांयक फुडें दवरतालो. आनी काम करता तेन्ना आपली नदर तिचेर नदर भोंवडावन आपलें काम करीत रावतालो. आनी एका दिसा कोणें विचारलें ताका, सायबीण मांयक कित्याक तूं फुडें धरून काम करताय? जिवितांत येता त्यो आडकोडी कुडीस म्हाका मेवता तेन्ना त्रास कोस म्हाका मेवतले. सायबीण मांय आदी फुडेंच तिका फुडें घालून ती म्हाका सांबाळटा. ह्या वर्सा सर्गीची मांय म्हाका आनी तुका सांबाळटली. आनी त्या खातीर ह्या प्रवचनान 4 पीचेर हांव नियाळ करता. 4 P's. पयली P, द प्लॅन ऑफ गॉड. Jeremiah chapter 29 verse 11. I have plans for you, plans of prosperity. I want to give you a future with a hope. The divine plan versus human plan. देवीक येवसोण आनी म्हजी आनी तुजी येवसोण. कोण भाशेन बाबूंडो सायबीण मांय देवाची येवसोण सोदून काडूंक देवाचो आत्मो ची सवय आसलो. लुकाचें शुभ वर्तमान 1 24 आनी 30 आनी 8 ओळी ही देवाची येवसोण तिका उक्ती जाता. आनी देवाची येवसोण उक्ती जाता तेन्ना आपलोय ह्युमन प्लॅन देवता मुखार मांडटा तेन्ना निमाणी ती मान भागयता आनी म्हणटा जें कितें देव म्हजी सवय करचो आहा तें करूंक हांव तयार आहा. लुकाचें शुभ वर्तमान 1 30 आनी 8 ओळ. Behold the handmaid of the Lord, that will be done to me according to your word. ह्या वर्सा सायबीणाच्या हाताक दवरतना देवाची येवसोण पूर्ण करूंक आमी वावरुया. दुसरी P, प्रेयर. पयलो तेसलिकांक बरयली चीट 5 16 17 18 ओळ. प्रे अनसिंग. सदांच थांबना आसतना मागणें करा. ह्या वर्सा कितें आमकां रावता बरें ओ वायट आमी नकळो. ह्या वर्सा सुरवातेक आमी आसां कोण शेवटाक पावतलो हांव आनी तूं देवाक खबर आहा. पूण त्या खातीर 2 दिसा सकाळ फुडें देवान दिली चावी मागण्याची खुरपेची चावी उक्ती करून देवाची खुरपेची जोर घेयात. ह्या कपेलान बाबंडो आमी 5:30 वाजता मागणें करता. कोणा पासत तें मागणें देवाची कृपा घेवपाक आमी येता. आनी आख्ख्या दिसाचो वावर कुरपेनूच रावून मागण्यांत रावून आमचें आख्खें जिवीत आमी संस्कारता. आनी त्या खातीर ह्या वर्सा मागण्यांक वेळ करून ओदेक करून कुटुंबीक मागणे त्या दिसाच्या मागण्यांतल्यान एकवटून कुडीस मेळटले खुशालकाय मेवतली तिच्या सायबीणाच्या हातांतल्यान आमचें अर्पण करुया. तिसरी P आमच्या जिवितांत म्हत्वाची सोंसणीकाय, पेशन्स. भाग्यवन पावलो गालेसरांक बरोवन 5 22 ओळी पवित्र आत्म्या फळांची खबर करता थंय. आनी सोंसणीकाय हें पवित्र आत्म्याचें फळ. पूण ह्या वर्सा तूं चिंताय ते भाशेन वस्तू जावंच्यो ना.
तूं रावताय ते भाशेन वस्तू घोळोन येवच्यो ना. इल्लीशी सोंसणीकाय घे, देवाचेर विस्वास दवर, बाबाट दवर आनी फुडें वच. आनी शेवटाक पर्सिवियरन्स, तिरासण. पावणे आमी जाणाव जेन्ना बोट तुफानाक सांपडटा तेन्ना कॅप्टन कितें करता बोटीचो, सगळी जबाबदारी आपल्या हातान घालून क्रू आहा, पॅसेंजर्स आहा त्या बोटीर, फुडें आमचे भाव कार्गोचेर आहा, माल आहा त्या बोटीचेर, सगळे तोसवीत करता आनी ती बोट थंय तोडेक पोर्टान पावयता. म्हणटकूच ह्या वर्सा जेन्ना जिवितान आमकां त्रास मेवतले, कोस मेवतले, जेन्ना म्हजें जिवीत सायबीमाच्या हातांत हांवें घातलां, म्हाका भिरांत ना, हांव तोडेक पावतलोच. बाबडो बेस हांव ह्या वर्सा पयल्या वाचपान देव आमकां आशिर्वाद दिता, जो 2 दिसा हांव यादनिकोचो 18 वर्सां म्हज्या पाद्रीपणाची, 2 दिसा हो आशिर्वाद म्हज्या यादनिकी जिवितान हांव वापरतां. सर्वेस्वर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, सर्वेस्वर देव तुमकां प्रोत्साहन जावं, सर्वेस्वर देव आपले मुखामोळ तुमकां दाखोवं. आनी त्या खातीर ह्या वर्सा बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. जें देवाचें बेस्ट हांव घेतल्या उपरांत ह्या वर्सा 2025 वर्सा बाबडो दुसऱ्यांक बेस्ट जावंक जाय. आनी त्या खातीर ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी सगळे आमचे भितर आसलेलें वायट आहा तें लासयलां, काबार केलां. 2 कोरिंथांत बरयची 5:17 वोळ. क्रिस्ताच्या एकवटान आहा तर सगळीं नवी रोसना, पोरणे गेलें आनी सगळें नवें जालें. म्हणटकूच आदलें कितें आहा, कितें केलां तें विसरया आनी बेस्ट जावं जावया दर एका मनशाक, दर एका भाव भयणाक. आयच्या शिव वर्तमानांत ते गौरी देवाची वाखाणणी करता. लोकांचें शिव वर्तमान 1:40 वोळ. म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखाणटा, म्हज्या तारुका देवा सवय म्हजो जीव मुरपडटा. जेन्ना म्हजी माय सांगात आहा, म्हाका भिरांत ना, ती म्हाका सुरक्षीतपणी जेजूच्या पावलांनी चलयतली. तेसाच्या हातांत तेसाचें मागणें कोंत हातान धरून दुसऱ्या वतान खुर्साक वेंग मारून जिविताचे वाटेर आमची पावलां घालुया. बोरवाशाची हें उत्सवीक वरोस आमकां. वी ऑल पिलग्रिम्स ऑफ होप. बोरवास आमकां फटयना. नेवर गिव अप, सोडून दिनाका जिवीत जियोवपाचें. त्रास आसतलेच, कोस आसतलेच, बाबाटान बोरवाशान मोगान हें नवें वरोस सुरू करुया. तर सायडमॅनच्या हाताक धरून हें नवें वरोस एक दिसाचें, एक घोडी एका दिसाची देवच्या एकवटान सारुया. परत हांव सोंपयतना देवाची वचोणेक वय म्हणुया, सोंसणीक जावया, मागण्यांतल्यान देवाची वचोन वळखून घेवया आनी शेवटाक पासून 2025 वरोस देवान आमकां सगळ्या बायकांतली सांबाळूंक राखूंक हें वरोस आमकां सगळ्यांक कुरपेचें, देवाच्या आत्म्यान भरलेलें जावं आनी बाबाटाचें आनी बरोवपाचें जावं. त्या मिसाचे भेटेन आमकांच बापाच्या हातान घालून मागुया. अशें जावं. सगळीं बी रावया. ह्या वर्सा सुरवातेकूच आमी आसाव अदीक बाबाटाचे मनशां आमी जावया आनी बाबाटे उसारणी करतना अदीक आमकां बाबाटान वाडय म्हूण ह्या वर्सा मागून बावटे स्वता उसारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्ववेदार बापाक, सरकार पितूच्या रुसराक आनी क्रिस्तांत तुजे केल्या सुखाक आमच्या सुमयाक, पवित्र आत्म्यावरी गटे समोलो, आंकवार मयतान समोलो, पासुतेकार निकोस सुसले, कुसाळ सोडलो, तमेलो अंतकानी कितलो, तमेल्या मदेंगलो, तिसरे सावल्याक गवशोन जालो, सरकार सोडलो, सर्ववेदार देवाच्या उस्याक बसला, तुवें मेलनशी म्हणून सुबी करूंक येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्याक, कादरी पवित्र सुबेक, भक्तां सैकार, पातकांची बोगसणी, पवित्रचें जेवणपण, सासाचें शिबेक. आमेन. बाबार्थान बरोवपाचें बरोवन आमची कोर्स आनी मागणी सायड मायक फुडें घालून बापाच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेल्या पोरजेक सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या बरेपणाचे ते उपकार जावं पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकांक देवाक बोजूंक आसलोले हक आनी कायदे जबाबदारेन पाळूंक सोंपेपणां दिवंक आनी हे वरवीं आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे गोराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग मोयपास आनी समजिकायेची नाती अदीक आनी अदीक घोट जावंक आनी आपलो गोराबो देवाचे कुशे प्रमाणे चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. हे नवे वर्स आमकां सगळ्यांक कृपेचें जावं आनी हे वरवीं आमच्या समुदायान आनी गांवांत देवाचो मोग अदीक दाखोवंक तशेंच आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतून संबंदी रावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझं कुटुंबाचे समर्पण कर. जे काजारी जिवीत तुझी भुरगीं बाळांक स्वभाव धंदो देवाच्या हातांत घाल. हे वर्स आमकां सगल्यांक बाबार्थें जावंक बरवाचें जावंक मागुया, मोगाचें जावंक मागुया. ह्या वर्सा कितें म्हाका रावता तें आमी नकळो, पूण सांगला ते भाशेन 4 वस्तू मनांत दवरया. द प्लॅन ऑफ गॉड देवाची वचून, मागणें प्रेयर, सेकंड पी प्रेयर, पेशन्स, तिसरी पी शांत रावूया, शांत राव, आनी चवथी पी पर्सिवियरन्स, तिरासण. सर्वेस्पो देव म्हजें जिवीत तिरासणान भरतलो. बापा पुता पवित्र आत्म्या, तुका दिनवासना तुका आर्गां येता. हे नव्या वर्साची सुरवातेक तुवें आमकां हें वर्स भितर काडली. ह्या वर्सा कितें आमकां रावता तें आमी नकळो, पूण तुजी वचून मानून घेवंक, मागण्यांतल्यान ही वचून वळखून घेवंक, शांतीन स्वस्निकायेन जियोंक, तिरासणान आमचें जिवीत जियोंक, बाबार्थान बरमाशे मोगान आमचें जिवीत जावंक, आनी तूं दिता तो आशिर्वाद आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावंक. हे म्हजे पोरचेचेर, ह्या गांवचेर, वावराकारी पदस्थानांचेर सगळ्याचेर सुभां आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता मारिची बनेल क्रिस्त आमच्या समे वरवीं. दोन 2025 तकटो. आयज आमी नव्या वर्सान भितर सरल्यान पिलग्रिम्स ऑफ होप बोरवाशाची यात्रेकारां. ह्या वर्सान होच बोरवासो घेवन आमी आमची यात्रेची सुरवात करूया आनी गेले वर्स एक
ओटाबोरीत आणि कुशळकायेच्या जाल्ल्या पासत देवाक दिनवासून ह्या नव्या वर्साची यात्रा आमी देवाच्या परवाशाचेर पातेवून फुडें पाऊल मारूंक हो 2025 तोक्तो याज्ञिकाच्या हातांत घालुया. कुरीस. जण एकल्याक आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन देवान कुरीस दिल्यात. हे कुरीस आमी मोगान आनी बरवाशान व्हरूंक आमकां जेजूचो कुरीस बळ आनी गोठाय. हो कुरीस आमी भेटयतना सगळें आमचें दूख खोस बापाच्या हातान घालुया. तेरसाचे कोंत. ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा देव मातीची परब आमी बरोवता. सायबीण मायन आपल्या हातान तेरसाचे कोंत घेवन आमकां दर एकल्याक मागणें करूंक आपयता. तिच्या माता खाला आमकां सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचे मायेचे आदारान हे वर्सान आमी बरवासान भितर सरूंक आमकां कृपा फावो करूंक हे तेरसाचे कोंत बापाक भेटोया. उंडो आनी सोरो. दर एका मिसाचे बलिदानाक जेजू आमकां आपलें मांस आनी रगत शेवूंक दिता. उंड्या सोऱ्याच्या मोडणे वरवीं जेजूचें आसणें आमी भोगता. ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं आमचो बावाट वाडय आनी नवी मनशी आमकां कर. ह्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासता आनी हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातान भेटयता. दाना द्वारेचे वेलाडकीत घेऊया. स्वीकार करून सुमिया येतो. स्वीकार कर सुमिया येतो. जीवनाच्या सुखाचे डोळ्याचे फुले कोतू हे तुमच्या मोकाचे. स्वीकार कर सुमिया येतो. तुझ्या मोकाचे तुझ्या सुमी जीवे मोगी माझ्या संगीत स्वागत मात्र कोणतंही संगीत स्वागत मात्र म्हज्या भाव भयणो आनी अपुरबायच्या भुरग्यांनी आमचें बलिदान सगळें देवाक मानता आसलें सांबळ मागात. या तुझ्या आदरणे बलिदान आपल्या मनाकानी होईली. आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा देवा सोडवी मानत घेऊ. देवाक आकुत्सरा सोडप्यार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवन देवा मातेची दोबाची परब आमी संतोशान समोरमता. दिवशी विनोदीन तुवें सुरू केल्या तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता.
हे मागता च्या प्रितीवोन पुताक जेजूचे नावी सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं Saubaruya. Sarvispora sia devakti vasuya. Sarvispora पवित्र बापा सोर्त विदारा अनुशासनाच्या देवा सोरतान क्रिस्ता आमच्या सुमेवरवी आम्ही कधीन वासूंक ताबो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो भगवान पावसिती आंकवार मारेक मान दिताना एका तर कधीन वासांची कीर्ती परगोटा आपल्या आंकवार पण छोडवीक सांभाळून पवित्रात्मे कोरपेन शेकराची आवय साली आणि वसो संवसाराक पांकयलो जेजू क्रिस्तीचे वरवीं आमकां पावस जालो ताचे उद्देशीन देवदूत आणि सोबीचो सदोरपाच तोर महिमा भाकांडटात तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमची स्तुती गायता बापा कोरोस पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची सोड ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इडेनी पवित्र मागता जावं ती आमकां आमच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस्ट मरण सत्संग वेशा आदी जेजून घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ विसमेस कियात आनी कयात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची ते स्पोरींग जेवण जातून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातूंत पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराची रगत पातकांची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या प्रसाक करात Lavarda sogut porgotuia. Jesus melo, Jesus Jesus Mornasani punochon pransan bokti mi graskolta ani wo jivita sungdo an surunchi kalas tukas समोर पिता
तुजे मुखार युगांत सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले करून वाचता आनी जे शिकण गावता शिवतल्या आम्हा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तावले अशी पवित्र सुबेचो गुणास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक सिमिया आदारी गोवणी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पाप सेवा खातीर दोनी दिसपा खातीर मागा ह्या गांवांत वावरून गेले यात्नीक जिवे हात ह्या गांवचे पाद्री माद्री हात देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया ह्या वर्सा डिकन हात पाद्री जावचे हात देवाचो आशिर्वाद सुरवातीकूच तांकां बागेनपणाचो आत्मो पवित्रायेचें जिवीत मागुया ह्या गांवांत देवान भुरगीं दिल्यात मनाटे दिल्यात जायते आपूण ह्या गांवांत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवा जिवितांक आमकां आपुणूय फावो जावंक मागुया पूण अळशिवणपणाचो बरवंस सुरू मेल्यान ते आमचे बाबणची काकूत कर ह्या गांवांत सेवा करून देवान जाल्ले यात्रेक दुसरे पाद्री माद्री मोठवाची बाबण आमच्या कुटुंबांतली पुर्वजां शेजाऱ्यां सोयरीं गोंयची इस्तां ह्या गांवची आंबेरी सुकोण नवाळो पाटणे व्हडी सुकुमाणी बांदा पेडा सुकुमाना प्रगती कश्ट करप सांडले वतने म्हज्या बापायक मायची वाणी पांच वाणी मरून गेले म्हज्या पुर्वजांक शेजाऱ्यांक सिरांक कोडच्यांक आनी कोणी ओतमे रावता दुनिया मिसेबिटीच्या देण्याक आवडपण तांकां सगल्यांक स्वर्गार व्हर तांकां आनी जे सगळीं मेल्या समेत सांग जे पोड सरीत मुखार मोडपणेक फावो कर आमकां समेस्तांची हे मिसायबिडीन वांटो घेतल्याची आयज आपलो वाडदीस समोर म्हणटात एका पेला भोंवतणीची येतल्या सगळे सगळ्या बाळांच्या सोमल्यान आवयच्या कुसप्यान हात नाची भुरग्यांची थोडे पिडेस्तां शापाय शमाची वारो पोटेस्तान घालपाक घेवपाक फुटी हात गोंया भायर हात शिकतात तांची ज्या घरांत बिबदीक आहा ज्या घरांत भुरगें वाडना ज्या घरांत रीण आहा ज्या घरांत शांती ना काजाच्या प्रश्न सभाव येसना नवें घर बांदतात ह्या वर्सा गेल्या वर्सा काजा जाल्यान ह्या वर्सा काज जावची आनी ह्या सगळ्या नव्या घराबेज बापाचो आशिर्वाद ह्या म्हज्या भाव भयणाचो कोश्टी बाजून सपोर्ट करता तिसरो स्वभाव आमचे न्ही चिरवसाल कुर्बान जड्जीचो आशिर्वाद प्रायवेट सरकारी कोचिंग कामाक तांचो आशिर्वाद फावो कर ह्या गांवांत कोणाक शिरबीस ना तरणाटे शिकून बेकार आहात ह्या वर्सा पावती नोकरी तांकां मेळोवची कर ह्या गांवचेर पिडेस्तांनी पेकोणेचो हात लाय प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ ह्या गांवचे की करबेचो आशिर्वाद आमी दया करून मागता आंकवार मारी दिवशी मागीर सांगा तिच्या पोती बागीन से बागीन दोन आनी सोर कणक मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागीन सेवास पाद्र पियो मागीर बागीन मिगेल गाब्रिएल राफायल वाळकय तेरेस तेरेसा बागीन आतां बागीन आल्फोन्सा बागीन फ्रांसीस शावेत मान्य पाद आग्नेर आनी म्हज्या आस्काऱ्याक निस्त्या बरोबर संस्कार आमकां वांटोली तांणी सांगता ची मोहीम गांवक आमकां फावो कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सोगाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपोत वेदार बाबा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ह्या वर्साचे सुरवातेकूच पवित्र सभा सायबिमांच्या हाताक धरून देवा मातेची परब समोर बोल आमकां तिच्या भुरग्यांक तिच्या हातान घालता तिच्या हातान घालतना एका हातांत आमच्या तिच्या हातांत आमचें जिवीत घालुया तेच करुया मागणें करुया देवाची येवजण कितें आहा ती सोंसमून घेवपाक मागण्यांतल्यानूच ती आमकां आदार करतली बोरमाशान जियोया बाबाटान जियोया मोगान जियोया रेंस करूंक तें शिकलें मागणें बापाक व्हडल्यान करुया आमचे बापा स्वर्गाच्या सर्वेस्वरा सोरबायतांतली आमकां निभाग दया करून जिवितांत संस्कार भलायकी पेकोणी बावाड सुटका सुरक्षा आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारी क्रिस्ताच्या येण्याक बरवांशें उतरेकता तर म्हाका विचार कुतीन सोर पात्रांतली सुदय आनी सोर आकांतांतली बाटाय सगळ्या क्रिस्ता तुमकां म्हणले तुमकां शांत दवरता म्हण शांत फायदा आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या पाट दिसता आमची कशी म्हणटा शांती आंतरस्तिका बाबार्थान बरवांशें मोगान आनी सगळ्या पवित्र देणे फळां सांबाळ तशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक तुमची शांती सांगाल तुमचे सगळे आसो खुशालकायेन आसतनाची शांती एकामेकाक वांटी
देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलीत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलीत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. Sumir Krista, Jive Devasha Puta, Papa Cheku Sheva, Sokran, Shamon, Visosa, Shpitni, Cheku Povitne, Kuke Sokla, Masa Kotepanato, and his soul by not the Makaniba. And so Atnia Paruk Makadar, and the social of Eglos room cannot be room. Osto Jivo Jesu, ह्या वर्सा म्हज्या आत्मिक जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर काजार जिविताचेर ह्या गांवचेर आशिर्वाद घाल. बाबा जेजूक आमी शेवता तें सुख निश्चित सुमिया तोईन माझे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उंड्याच्या रूपान जेसूक आमच्या काळजान घेताना गीत घेवया. दिवान पेज नंबर 47. दिवान पेज नंबर 47. आमची मोगऱ्या कोला कोणाच्या लागल्या आत्माच्या सुखा गेला आमची मोगऱ्या कोला कोणाच्या लागल्या No
आमची मोठी हांगा आमची मोठी हांगा आमची मोदल्या गोळ्या आमची मोदल्या I'm
तुझे वाचलो आणि गायलो तुझ्या हातान धरून वाचलो कसले संपूर्ण काळजी बापा विरावया, प्रार्थूया. सर्वेश्वरा काकुत्सरा बापा, बागेवन सदांच आंकवार मारेक च्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची मात म्हणून आमी पाचारता आणि तिच्या पोरबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या पवित्र जेवणान संतोषान आमी आतां वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासीक जिताक उपकार अशें करूं म्हूण आमी मागता. हे मागता च्या पुता जेजूचे नावी बसया. बाबाक पुता पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया आनी सायमाची विनोदीन आमकां फावो जाल्लें हें नवें वरोस सगल्यांक आमकां कृपेचें बाबार्थाचें बोरबाशाचें देवाच्या आत्म्यान बोलोलें जावंक म्हजें मागणें. आमची भाव भयणां भायर आहात घालपाक हिरोवपाक बोटीर आहात तांकांय शाबासकेनी पोरबी आनी ह्या वर्साची पोरबी तांकां पाठोवची. बाबणो आयतार दिसा आमचे मदें फादर सेवील आसलो कापुची संस्थेचो यात्नीक कांय गरज तांणी तुमकां दवरली आनी तुमकां हांवें सांगलेलें तांचो आयज वडील कालच्या दिसा काशा येवन म्हाका भेटलो आनी तुमकां आतां सांगता कलेक्शन कशें जालां पळय तें. 28 सांजेच्या मिसाक 5 वाजताचें 54,000 सकाळी मीस 7 वाजता देवाचो आशिर्वाद मागून 6 वाजता बपोय संवाद मागून 6 वाजता बपोय संस्कार मुखार मागणें 6:40 तेर्स आनी 7 वाजता मिसाची भेट. मांडावळ करूंक हा पेडा समुदाय एक पेटिशन बॉक्स हांवें दवरला ब्लू कलराचें. थंय पयशे घालनाका. तुमी फकत तुमची मिसांची इंतेसांव जावं प्रेयर रिक्वेस्ट कोण बरो ना कोण भायर आहा आमचे भाव जायते ह्या दिसांनी म्हाका मेवतात. बाबणा एक बरी संवय हांगासर येताना वेताना भायर सरतना आयल्या म्हूण मेवतात आनी वेतानाय आशिर्वाद घेवन वेतात. फादर तुका थँक्यू देव बरें करून आमकां ही सवलत तुवें दवरल्या. बाबणो ही सवलत तुमकांय आहा त्या खातीर थंय पयशे घालनाकात. जे तारखेर तुमची मीस जावं प्रेयर रिक्वेस्ट करपाक जाय घालपाक जाय थंय आतां मिसां दिल्या पळय त्या ऑफिसान कितें ती बाबणो इंतेसांव तुमकां सांगलां हांवें. ती इंतेसांव आहा ती 250 आयताराची पाद्रीक 100 रुपया आनी 150 एम्बोलमेंटाक वेता आनी जेवणी 100 रुपया पळय ती आहा पळय ती फाब्रिकाक वेता. म्हणटकच फडफड कांय ना तुमकां हांगासर ही सवलत दवरल्या आनी ही सवलतीचो तुमी फायदो घेवचो म्हूण म्हजें मागणें. आयज चाव आनी केक स्पॉन्सर केल्या आमचे लुड्स क्लब मुंबय काळजांत निवासस्थान आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगल्या पॅरीस पास्कांसर बांगड्यांनी चाव केल्या आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागतल्या. सोकली उबी रावया. आशिर्वाद घेवपाक तोकले भागुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतलीं पातकांतलीं
काळुकाय शोकतेंतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो आनी तुमच्या कान दिवं आनी सासा जिविताक तुमकां पावूं आमेन. आनी सोरपविता दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या कपेला भोंवतणी जेतल्या सगळ्या स्पळान चलमल्यान आवयच्या कुसप्यान तांचेर भुरग्यांचेर तोंडाय प्रेस्तांच्या अपायशमांचेर वारक पदकसान घालपाक गिरोवपाक बोटी रात गोंया भायर हा सगळीं भुरगे पाडना सगळें बेबतीकाय ना जगनात प्रीण हा जगनात शांती ना काजाळीता प्रोत्साहन भाव येस ना नवें घर बांदतात ह्या वर्सा काळ जावचे हा सगळ्या पिडेस्तांचेर तरणाट्यांचेर कॅथेकिस्तांचेर कपड्या संस्थांचेर ह्या गांवच्या कपेलाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. साईमांच्या हाताक धरून देवाची अजुणेक वय म्हणून मागण्यांतल्यान जिवीत जिवंक कुरपेन वाडूंक सोंसणीकाय धरून ज्यो वस्तू घडटल्यो ह्या वर्सा त्यो म्हज्या मनांत आटापच्यो ना सोंसणीक जावं आनी तिरासोणान हें वरोस देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक कास्कच्या शांतीन आनी मोगान धाडटा देवाचे मागता कोपरात भावनांनी तयार जावं पुरसावान बेची Sacramento Sacramento पुरसावान भायर सरूं जेजूक सांगाता घेवन ह्या वर्साक आमी भितर चल्ल्या देवच्या हाताक धरून सायमांच्या हाताक धरून एक एक दीस देव आमकां दितलो तो ताच्याच सांगाता आमी सारकेल्या बाबडीनो मागण्याच्या मनान आनी बाबार्थान आनी गर्वाशान जियो जेजू आमकां आदार दिवं आनी आमच्या जिविताच्या पयणार तो आमचो सांगाती जावं आमच्या कोश्टा वेळार तो आमचो आलाशिरो जावं हे भाशेन आमी ही वाट चलुया मागता भायर सरून कोण पुरसावान वेता पयलीं भायर सरात दादले बायलो पयले भायर सरात मागीर कोपरात आमच्या प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू तुका महिमा तुका निरंतरी तुका आमचे कीर्तन प्रभू येशू आमच्या प्रभू
रात्री रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू 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 सूर्याला चंद्रे आणि तारा उज्ज्वल प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू गोड गोड तुका बसा कार्य बिजली सगळा उच्या भारासरून काही कृपा वासा प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू डोंगर पर्वत तुझी होई कधी पाचवी शेता घरगुतीची माती तुझ्या पाया फुलाखाली प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू झाडा सुगडी वांगालीची माळी रान संसा देवाच्या शिवाई प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू सूर्या दागा तुझ्या मागा आमची काळजा संस्नागाशी आमची आराधना प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू Subi pula sarakati Vici
Swadik Falakabi, Mapaduka, Ardaodita, Ujamaga, Layam Tuhanta, Mapaduka, Ardaodita, Ujamaga, Layam Tuhanta. Molba vela sola paso dunia ule masikati mapazuko ada vida ucamaka layo tahu mapazuko ada Ujamaga dalam kita Surya Chandra Kasar Maria Kausa bisa tadi Mengapatukan Ujamaga Ujamaga dalam kita Mengapatukan kita Ujamaga dalam kita Zuri Noti Korea Pada Padpa Dongra Kaki Mapa Tuka Ada Vida Ujamaga Raya Mapa Tuka Ujamaga dalam kita Amca karena pina pasal Nesna para salah kami Maka juga akan kita Ujamaga dalam kita Maka juga akan kita Ujamaga dalam kita Kuli Allah kansa pasal Sanyal ulang bola kaki Maka juga akan kita Ujamaga dalam kita Maka juga akan kita Ujamaga dalam kita Moga awal batai pasal Bahwa Indonesia
Jesu, rikverdamu deku, tacha bersama natari, bapa juga akan dikau, ucamaku dalam hatiku, bapa juga akan dikau, ucamaku dalam hatiku. Yesu puno jiwaku, sorga muimin berhatiku, Bapa juga akan dikau, ucamaku dalam hatiku, Bapa juga akan dikau, ucamaku dalam hatiku. Bagi आत्मा तुझ्या मोगा आमच्या काळजात गारा देऊ मोठा तुझा आत्मा तुझ्या मोठा प्राण करू मोठा तुझा आत्मा ucamaku dalam hatiku. Tujuh boleh pulang, usia terang, usaha hidupmu, Surya
Chrystaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. Chrystaची कडी म्हजें धारण कर. Chrystaचे रगत म्हाका दुरुस्त कर. आनी म्हाका उपकाराच्या पवित्र स्थानांत म्हाका करपाक व्हडलेशें सुख म्हाका जगाने म्हाका लिपोय वेगळा आसमान पदिसू नाका वाडे स्मरणांत म्हाका वाकाय मरण चोराच म्हाका येसोशी योग म्हाका फरमाय देवाच्या गोपान तुज्या भक्तांक आसरो जो मनीस पवडटा देवाक शरण येता आनी सोरपे सावडेक पिराड घेता तो सर्वेस्वराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजो किल्लो म्हजो देव ते विस्वास दवरता तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारेच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडींतलो तोच तुका निवारतलो आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो ताच्या पागांक तुका आसरो मेळटलो रातची रात्रीचो उंच सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना काळोखान फिरतले पिडेक उदरपाचो नास करतल्या वरिश्ठाक तूं भिवचो न्हय तुजी उजीर ओसार सावन मरून पडूंक तुज्या उसव्याक दावसा शेवटान वचूंक ते चडशीं कसलेंच वायट पावचें ना ताचें विस्वाशीपण राखतलें आनी सांबाळटलें थोडे मात उगडचें जाल्यार नुस्त्यांक कसली मुसरी फावतात तुका दिसतली सर्वेस्पोर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय आनी बोबडटे देवाक तुजो आसरो केलाय तुजी कसलेंच वायट येवचें ना तातूंत कसोशी त्रास पावचेच ना खंयच्याय तुवेशी तुका राखूंक आनी आपल्या तांक हुकूम घाला पात्राक चोपाय आडून आसा आपल्या हातांनी तूं तुका सांबाळून दवरतलें सोरपाचें पुरचें तूं सोरतलोय शिवाक नागाक तूं मोस्तितलोय तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका साप दितलो आकांत हांव ताचे सांगात आसतलो हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो रामाक तूं ताका तशें शिकयतलो मागीर तारण पडूंक ताका फावो करतलो नंबर्स चॅप्टर 6:24 सर्वेस्व तुमचे आशिर्वाद घालूं सर्वेस्व देव तुमकां प्रोत्साहन सर्वेस्व देव आपल्या मुखार मोड तुमकां दाखोवं सर्वेस्व देव तुमकां शांती आनी कुशालकाय दिवं